Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Parrikar ji had the vision to keep this place clean. He wanted to keep the entire Goa state clean. So we set up this solid waste management plant in Saligaon, Kalangur, which is part of my constituency. And I remember his vision for the state. He said, Michael, we need to set up 3 plants in the state of Goa. And I was after him. He said, we will make this happen. Our leader, Dr. Pramod Sawant, we have already commenced the work in South Goa. I think it will be ready in another 8 months. And Goa will be totally garbage free. And this was the vision of our late Chief Minister and Defence Minister Manohar Parrikar ji. Sri Parrikar has been the alumni of the IIT Mumbai, emphasized on the pillar of and achieved the sustainable progress in the field of science, technology and innovation in Goa. आणि म्हणूनच तर ताका लागून तांच्या गोंया खातीर आशिल्ले कॉन्ट्रिब्युशन्स हे गोंयकार केन्नाच विसरूंक शकचे ना. नॉट ओनली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बट सगळ्याच बाबतीत जेका आमी म्हणटा इट इज एन इनोवेशन कावन्सील वीच इज फॉर्म्ड बाय हिम. हे गोंयकार म्हाका दिसता फुडली गेली कितलीशींच वर्सां आमच्या काळजांत भाई उरतले. एनआयओत जाल्ल्या कार्यावळीत मनोहर पर्रीकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लायफ हे नितीन गोखलेच्या पुस्तकाचे विमोचन जाले. आज मनोहर पर्रीकर आशिल्लो जाल्यार पर्यावरणा खातीर झुजतल्यांचे म्हणणे आयकून घेवपाचो म्हूण बीजेपीची आमदार अलिना साल्डानान बीजेपी सरकाराचेर तोमणो मारलो. Today, I think he would have understood why the people of Goa are objecting certain projects. Because these projects are going to be detrimental to the state of Goa. These projects are going to destroy our heritage, going to destroy the houses, going to destroy the lives of the people. And more importantly, it's going to destroy our environment. But I'm still hoping better sense will prevail, and I'm hoping that the memory of this great statesman, an intelligent man who believed in simple living and high thinking, I believe his memory will prevail, and the government will definitely do what is right. अटल सेतू बी ते जसो टायम वता तसो पन्ने येतले नव्या लोकांक मागीर हळू याद सुद्दां उरचें ना. आमी कितल्या ब्रिजा वयल्यान वता आमकां याद नासता कोणें तो बांदिल्लो कोणें तो हें केल्लो. तशेंच ते अशें जावन वतले. पण म्हाका ते चड येना. म्हाका चड हें आसा तांच्यो यादी कित्याक दवरूंक जाय. कित्याक फुडल्या पिळगेक एक इन्स्पिरेशनल स्टोरी. एका पर्रातलो गांवांतलो भुरगो आपल्या कश्ट आनी हाचेर देशाचो रक्षामंत्री जावं शकता. ही एक इन्स्पिरेशनल स्टोरी गोंयकारां खातीर आसा. फातर्डेचो आदलो आमदार दामू नायकाच्या ऑफिसात रक्तदान शिबीर जाले. आणि काम हेच तुमचें कर्तव्य. हें करात आनी तुमी फुडें वचात असो एक कानमंत्र दिवपी मनोहर भाई आयज आमच्यान ना. आपल्या इल्लेशा कारकिर्दीत तांणी जे कामाच्या धडाक्यान आणि गोंयचे उदरगतीन आपली एक वेगळी छाप निर्माण केली. त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी ह्या मुळा पासून जे 5 लिडर जे आसात ताच्या भितर बरोबर रावून ही आयज इतले वयर पर्यंत पावयली ते कोणूच गोंयकार विसरपाना की अख्ख्या भारत देशान तांच्यांनी आपलें नांव ह्या ल्हानशा कार्यकर्त्या पासून भारत देशाचो संरक्षण मंत्री पर्यंत मदत करून गोंयचें नांव व्हड केलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.